प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देव बरो दिसतो तुमकां समेस्तांक बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयज दिसा ह्या म्हयन्याची 20वी तारीख आनी आयचो साबात दीस. आज मिसांवाचो आयतार. हे सगळे आज आमी नियाळ करता आसतना आज वांजेल जावन आसा मार्काच्या वांजेलांत. थंय वाक्य 10 अध्याय 10 मार्काचो वांजेला 10वो अध्याय 30 आनी 5 तावन 40 आनी 5 वाक्या म्हणसर थंय जाकोबाची आनी जुवांवची विनंती जेजू लागीं व्हरून येता. ताची आवय आनी आवय विनंती करता, कित्याक एकल्याक तेच्या उजव्याक एकल्याक तेच्या दाव्याक बसोवंक. पूण जेजू थंय क्लियर सांगता. जेजून जाप दिवन म्हळें, तुमी कितें मागता तें तुमीच नेनात. हांव पियेता ती काल्स तुमी पिवंक शकतात गे. हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमी घेवंक शकतात गे. सकता म्हणाले ते. तर जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात तें खरें आनी हांवें घेवंक जाय तें स्नानय तुमी घेतल्यात खरें. पूण कोण म्हज्या उजव्याक कोण म्हज्या दाव्याक म्हूण थारोवचो अधिकार म्हाका ना. जांकां तें तयार केलां तांकां तें मेळटलें. एक वर्ती विनवणी आमी कोणूय चिंतूंक साद ना. तले पुरा विनवण्यो. एक आवय आपल्या भुरग्यां विशयंत, एक्चुअली त्या आवय कितलो मोग आसतलो न्ही त्या भुरग्यां खातीर. ती आवय आपल्या रचणाराक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता थंय ती विनंती व्हरून येता. पूण जेजू क्लियर सांगता, तो अधिकार म्हाका दिवना. तो अधिकार पुरा बापाक, कोणाक तेच्या उजव्याक बसोवन तो ना तेच्या दाव्याक बसोवंक म्हणून. पूण इतलें आयकून हे उरले आपोस्तल इतले ताचे वयर रागार पेटले की तांचे वयर. थंय सांगता बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुवांचेर रागार पेटले. पूण जेजून तांकां समेस्तांक सरसीं आपोवन सांगलें. सरसीन आपोवन खंय पब्लिकली सांगूं ना. सरसीं आपोवन म्हळ्यार तांकां मात्र समजोवन दिले. तांकां संवसारी अधिकारी म्हूण आसात ते लोकांचेर बलात्कारान आपलें राजवट चलयतात आनी तांकां अडचून धरतात. पूण तुमचे मदें तशें जायना. हें तुमचे मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साखर जावं दी. आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो समेस्तांचो गुलाम जावं दी. मनशापती हेरांची आपणाची हेरांनी आपणाची साखरी करचे म्हणून येवंक ना. बगार आपलेंच हेरांची सेवा साखरी करी जाय म्हणून समेस्तांच्या सोडवणे पासून तांचो जीवस दी जाय म्हणून आयलो. जेजून खंय एक दृश्टांत ना हेरांत हांव ताची सेवा करयल्ली खंय ना पवित्र पुस्तकान. पूण जेजून हेरांची सेवा केली आनी क्लियर आज सांगता. जर आमी इजाया प्रावतीचे पयले वाचपाक आमी गेल्यार थंय आमकां इजाया प्रावतीचें पुस्तक 50 आनी 3 अध्याय 10 तावन 11 वाक्य 2 वाक्य आसात. सर्वेस्पर देवाचें उतार पळया. कश्ट दगदांनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें वरीक फळ दिवंक तो बेटयत जाल्यार आपल्या संततीक पळोवन ताका फावो जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें. ताचे विशीं सर्वेस्वराची खुशी सफळ जातली. म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर हांवें केल्ले पातक तुवें केल्ल्या पातका खातीर जेजून ते कश्ट सोंसीचे पडले. ती दगदुनी सोंसीचे पडले. देखून सर्वेस्पर देवाचो मोग कितलो पळया. अपार मोग ह्या मनशा कुळाचेर. कित्याक आपल्या पुताक ते कश्टांक दगदुनीक ताणें बली केलो. कित्याक ताच्या कश्टां दगदने वरवीं आमची पातकां भोगसतली, आमकां सुटका मेळटली, आमकां त्या सैतानाच्या गुलामपणांतली सुटका मेळटली म्हणून एक व्हडलें येवजण देवान सर्वेस्पर देवान आपल्या पुता मारिफात ह्या संवसारान जारी केलें. आनी पुताक त्या कश्टा दगदूंक पळया. जेजूच्या पिलाताचें परमान जाल्या उपरांत जेजूक धरण व्हरून सगळें कितें आसा तें करता. ताचे पयले पिलाताच्या सरसीन येताना ताची ती वाट कुर्साची वाट ताका कश्ट दिल्लें ताका दग दिल्लें हें पुरो पळयता नासतना ताचे कश्ट ते मोळ्यान मागतना ताच्या मोतीक आयिल्ल्या वेळार तो रक्ताचे घाम घामेलो म्हळें. तर पवित्र पुस्तकान ते कश्ट बरोवन घाल्ले आसात. आनी इसाया प्रवादी हे कश्ट पयलेंत उक्ते करता. आनी जेजूक लांब आवक मेळटलें म्हळ्यार जेजूक मागीर मरणच ना. तो ससनाच्या ससनाक राजवट चलयतलो. आमकांय मरण ना. आमच्या कुडीक मात्र मरण येता. पूण आमी ह्या संवसारांत जेजूचे पाटलावदार जावन सतानितीन चलोवन आनी प्रत्येक जावन जेजूच्या उतराक पाळो दिवन जेजूच्या उतराक आमी कान दिवन त्या प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार आमी जेजू सांगता ससनाच्या ससनाक जियेतल्या. आनी जेजू सगळ्या संवसाराचेर आनी सर्गींच्या राजांत राजवट चलयतलो आनी आतां चलोवन आसा. देखून आमी पळय ताची राजवट की इंगडच म्हूण सांगता. आनी म्हणटा ते व्हडले सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो.
म्हळ्यार उजवाड म्हळ्यार तो संवसारांत प्रकाश आसतलो. ताणें केल्लें मिसांव, त्या 3 वर्सांचें मिसांव आजूनय एंड जावना. आजूनय संवसाराच्या कोणच्या मनशाक खंय पावल्यार तें एंड जावना, आनी कितें चलती आसा. जायतो लोक, जायते लायक देवाचे उतार परगट करूंक उठयते आसा. कितले सभा जाल्यो. कांय सदारण आतां 50,000च्या चड दुसऱ्यो सभा जाल्यात. देवाचे उतार बळ्यादीक तरान परगट जाता. पूण एक दीस सगळे एका पवित्र सभे भितर येतले आनी एकाच पवित्र सभे भितर खंडीत येतले मुखल्या दिसांनी. कित्याक दुसरी वाट ना. पवित्र सभा खंडीत जावन आका राखोवन आसा आनी पवित्र सभा ह्या लोकांचोय मोग करता, तांकांय हाडूंक पेसाडटा आनी तेच म्हणटा पळया, तांकां नितीवंत म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवंत करतलो. देवाचें उतर आयकत आसतना मस्त जण आज परिवर्तन जातात. तांचे खोटें जिवीत सांडटात, तांचे वायटाचे जिवीत सांडटात, वायट संवयो सांडटात आनी जेजू ते एक जातात आनी नितीच्या वाटेन चलतात. आज आमी पळयता मस्त लोक हे पुराय जाता आनी सगळे आमच्या अपराधाचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो म्हणटा. सगळे आमच्या अपराधाचे भार, आमकां कितें पुराय केस्त बगूंक आसली ती केस्त जेजून घेतली. आमकां कितें पुराय कश्ट आसले ते जेजून घेतले. जें कितें आमकां एमकोडाची केस्त मेळोंक आसली तें सगळें आमकां सुटका दिवच्या खातीर तें सगळें ताचेर घेतलें. ताच्या सोरू कश्टां वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळें म्हणटा. जर आमी पळोवंक जाल्यार आज एब्रेमचे पत्रांत आमी वाचता जाल्यार 4 अध्याय 14 ते 16 वाक्यां थंय आमकां सांगता देवाचें उतर. एब्रेमाचें पत्र 4 अध्याय थंय सांगता देवाचें उतर. तर आमी पासारतो तो भावार्थ तीर सांबाळया. आमकां एक भावार्थ आसा. पवित्र सभेंत आमकां तो मेळिल्लो. पवित्र सभेन आमकां बॅप्टिझम दिल्लें. पवित्र सभेंत आमकां कुमगार दिल्लो. पवित्र सभेन आमकां क्रिस्म दिल्लो. पवित्र सभेंत आमकां लग्नाचो संस्कार दिल्लो. आमी आमच्या भुरग्यांक आज पवित्र सभेंत आमी वाडयता. तर पवित्र सभेन आमकां तो दिल्लो भावार्थ आमी तीर सांबाळया. आमी धंडलचें नाका. त्या पवित्र सभेन तीर सांबाळया. कित्याक आमकां एक श्रेश्ठ याजक आसा. तो श्रेश्ठ याजक सर्गार गेला. तो जेजू देवाचो पूत. आमचे खातीर ह्या संवसारांत येवन पळय ताणें कांय आमचे अस्कत काय विशीं कन्न वळयना तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय. पळया, आमी आमचे बरेच सौर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगलेलो तसलो तरी ताणें पाताक केलें ना. तर गरजे आखांदाच्या वेळार, आमच्या कश्टां वेळार, आमच्या निरासपणा वेळार, आमच्या सलवणे वेळार, आमकां रिणाचे भार, आमचे दुस्मान आमकां दोस्ताना आमी गरजे आखांदाच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळच्या खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपेच्या सिंहासना लागीं पावी या. आमी लागीं सरया. देखून आज आल्तार आमकां उक्ती आसा. पूण पोरण्यासल्ल्यांत वाचतना आमकां तांकां ती वेदी उक्ती नातिल्ली. जेजून जेन्ना प्राण केलो त्या कुर्सात तावन ते दाळा ते देवाळा सपर्द 2 कुशींनी फळ्ळो आनी वेदी आमकां उक्ती जाली म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. जेजूनंत ते पर्दो कोण जेजूची कूड ती सिंदली 2 कुशींनी फळ्ळी आनी ताचे भितरल्यान आमकां प्रवेश जावंक आमकां ताणें आपोवणें दिलें. आनी ताचे तावन प्रवेश जाता आसतना आमकां नितळ करन, आमकां पवित्र करन, नितीवंत करन, जेजूच्या सारक्याचें आनी स्वरुपाचें करन ताचे भितर आमकां आपयता. आनी तेत आज साबात दिसाचो अर्थ. देखून आमी कोणूच आमच्या पवित्र सभेत तावन भायर वयचें नाका. पवित्र सभेचो आमी मोग करया. पवित्र सभेंत आमी रावया. पवित्र सभेंत असले आमचे सण, आमचो लोक सगळे आतां एका सोर याजक जावं दी, कोणी जावं दी, ते सगळे आमच्या कुटुंबांत तावन आयिल्ले. देखून आमची कुटुंबां कशें आमी राखता तशें आमची पवित्र सभाय राखया. पवित्र सभे खातीर मागया. पवित्र सभेन एकवटीत जावन आमी जियेया. हेच आज जेजू आमकां दिवचो संदेश आनी ह्यो संगती आज आमकां साबात दिसा आमकां कळीत करता. देखून तुमकां सकड आज हो साबात दीस बरो जावं दी, आशिर्वादी पडलो जावं दी आनी सर देवाची कृपा काकोळट कृपा आमच्या हर एकल्यांचेर देवून येवं दी म्हणून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा. आमेन. नमान मरियो कृपेन भरलेले सुमितीचे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.